नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। उगवे पुलाच्या विशया वयल्यान तापला राजकारण। पंचायतीच्या कामात नगरसेवकान करचो न्हय हस्तक्षेप, सरपंचाची शिटकावणी। खांडोळा देवळांतल्या चोरी प्रकरणात ओरिसाच्या संतोष दासाक अटक, फोंडे पुलिसेची कारवाय। साकोर्डा मदल्या वाड्यार गव्याचो धुमाकोळ, पिकावळीची केल्या नाशाडी। शिरगांवचे लयराई देवीचे पवित्र तळयेचो करतले विस्तार, आमदार प्रेमेंद्र शेटान दिली माहिती। जागो मेळ्यार दिवचले बांदले कला भवन, सांगता कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे। आणि दोंगरी ते करमळे खाजना मजगती बांदिल्ल्या पुलाचो कांयच ना फायदो, म्हणटा आम आदमी पक्षाचो फुडारी रामराव वाघ। आणि आता खबरो विस्तारांत। राज्य पावण्यावयले त्रिपुरारी पुनवेच्या निमतान विठ्ठलापूर सांखळे सध्या उमेदीचे लार फाकला। ह्या उत्सवाची तयारी पुराय जालेली आसा। सगळ्यांक उमळशीक लागल्या ती म्हणजे मध्यान राती वाळवाट न्हंयेत जावपी नौका नयन सर्त केन्ना सुरू जाता हाची। पर्यटन, कला आणि संस्कृती तशेंच माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या सहकार्यान विठ्ठलापूर दीपावली उत्सव समितीच्या वतीन त्रिपुरारी पुनव मनयतात। कोरोनाक लागून फाटली 2 वर्सां हो उत्सव जावपाक शकलो ना, देखून अंदू त्रिपुरारी उत्सवाक गर्दी उसळपाची शक्यताय आसा। राज्य पावण्यावेली त्रिपुरारी पुनव जी सांखळे जाता ती सगळी कडेन फामाद आसा। आयज ही त्रिपुरारी पुनव आयज सांजे हांगासर वाळवाट न्हंयचे कुशीक मनयतले, ते निमतान आयोजकांनी तयारी केल्ली आसा। आनी ह्या त्रिपुरारी पौर्णिमेचे खाशेले आकर्शण म्हळ्यार नौका विहार सर्त। मध्यान राती हे वाळवाट न्हंयेत ही सर्त जातली आनी ते निमतान आयोजकांनी तयारी केल्ली आसा। कोविडाक लागून फाटली 2 वर्सां हो उत्सव जावंक पावोंक नाशिल्लो, अंदू ह्या उत्सवाक व्हडा प्रमाणात गर्दी जावपाची शक्यता आसा आनी ते खातीर पुलीस आनी हेर यंत्रणा सज्ज जाल्ली आसा। आता पळोवया पंचायतीची माहिती कशी चल्ल्या ती। सध्या पंचायतीचें वातावरण बरेंच तापलां। सांगेच्या उग्या पंचायतीत आशिल्ल्या पायक देवाच्या देवळांत वचपा खातीर बांदिल्ल्या पुला वयल्यान सध्या राजकारण बरेंच तापलां। एके वाटेन हो मुद्दो सांगेचे नगरसेवक मॅथ्यू डिकोस्टा हाणें वयर काडून ह्या पुलाचें काम बेगिनात बेगीन सुरू करपाचें आवाहन केलें, तर दुसरे वाटेन हो पूल उगे पंचायत वाठारांत पडटा। देवळाची बुन्याद घालपाक आयिल्ल्या मुखेलमंत्र्यान ह्या पुलाचें काम बेगोबेग करतले अशें उतर दिल्लें अशी माहिती उगेची सरपंच भारती नायक हाणें दिली। देखून ह्या नगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी आमच्या पंचायतीत येवन काम करचें न्हय, तशेंच आमची कामां आमकां शिकोवची न्हय अशी सरळ जाप सरपंच भारती आनी नगरसेवकाक दिली। मात आपणे ही मागणी थळाव्या आमदारा कडेन केल्ली, तर ह्या पंचायत वांगड्याच्या पोटाक कित्याक दुखता तेच प्रमाण ही व्हडली व्हडली बातां मारपी ह्या पंचायती कडेन पूल बांदपाक तर कितलो निधी आसा काय असो प्रश्न नगरसेवकान मॅथ्यूक विचारला। जेन्ना आमची हांगा पुलाचो व्हिडिओ जालो, कोणें म्हाका आमकां कोणे फोन केले जाल्यार तुमचे तो कावन्सिलर कित्याक तो म्युन्सिपालिटीचे, आनी खरें तो त्या म्युन्सिपालिटीच्या कावन्सिलरान आमची पंचायती इंटरफेर जावपाक जायना। कित्याक हो पूल आमी जेन्ना पळय आमी हांगा फावंडेशन घालपाक पायका देवळा कडेन फावंडेशन घालपाक येयल्ली तेन्ना हांवें सरा म्हणलें सर हो पूल जावं, आनी त्या दिसा तो पूल मोडलेलो आनी त्याचे पयलीं सराक पूल जावचे म्हणून खूब आमच्या आमदारान प्रयत्न केले। आमची इंजिनियरां हाडून PWD इंजिनियर नाडकर्णी सर आमी येवन ती पाहणी करून त्या पुलाचें आमी सगळें हें करून प्रोसेस आमची चालू आसा। तेन्ना तें चालू आसतना कांयच खबर नासतना जेन्ना ह्या कावन्सिलरान जे हांगा पळय म्युन्सिपालिटी सोडून आमची पंचायती येवन इंटरफेर जावप हें सारकें न्हू। जेन्ना तेणें अशें करूं जायना, तेणें आमची म्युन्सिपालिटीक जेन्ना पुलाची सगळी पाहणी जेन्ना पुलाक कितें कितें जाय आसा आमी सगळे प्रोसेस चालू आसतना ताका खबर नासतना तेणें हे आपली पब्लिसिटी घेवन हें करप न्हू।
तेन्ना तेणें आपली म्युन्सिपाल्टीकूय जेन्ना टावन हॉल म्हणले कडेन आसा तें तेणें पळोवचें. तेणें तें पळय वाटेर वयता आसतना लोकांक सगळ्याक त्रास जाता केन्ना पडत म्हणून सांगो जायना. तो खरेंच तर हे समाज सेवा करता लोकांचे जाल्यार तें तेणें करचें. गेलो वॉर्ड काबार जाता थिंगा तो वॉर्ड स्टार्ट जाता. सो ते दारवटो जो आहा जे थिंगा उबो रावल्ल्या तो म्हज्या म्युन्सिपाल्टीन पडटा. हें कोणी सरपंचाक खबर नासतलें. आनी हांवें एलिगेशन कोणाचें करूंक ना. हांव रिक्वेस्ट केल्लें आमदाराक की आमदारान जाता ते बेगीन पूल करचो कारण देवूळ बरें जाता भव्य सज्ज अशें. आनी म्हाका खबर ना की भारती नायकाक हे पोटान कित्याक दुखलें तें. हांवें पूल करनाका म्हटलो ना, पूल बांद म्हटला. आनी तो पंचायतीन सुद्दां जालो जाल्यार सांग्या कितले लोक त्या देवळान वयता. म्हजो स्वताच्या वाड्यावेलो लोक त्या देवळान वयता. पूल आमकांय रिस्क आहा. आमचो सगळ्यांचो गणपतीचो पावोवपाचें स्थान थिंगा आहा. सो एक सगळें मनान धरून आनी पायक देव हे सांग्याचो एक ग्राम देवत हें मनान धरून हांवें पूल कर म्हटलेलो. पूल कर म्हणून कित्याक म्हाका खबर ना पूण इफ तांकां खंय तरी दुखता की मेशन पूल कर म्हटलें जाल्यार हांव म्हाका चूक म्हाका कांय ना. पूण आय एम नॉट अंडरस्टँडींग पूल कर म्हटल्यार हाजें एलिगेशन कितें. अरे कोणें सांगपाचें ना रे पूल कर म्हणून. हांवें जस्ट रिक्वेस्ट केलें आमदाराक. आमदाराची टिकाय केल्ली ना. आनी आय डिडंट वॉन्टेड टू रिप्लाय ऑल्सो. हांवें आमदाराक रिक्वेस्ट केल्या. रिप्लाय दिता ही ताजी कोण पपेट आहाय ते हे रिप्लाय दिता. अरे आमदाराक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली. आमदारान रिप्लाय दिवचो आसलो आपलें काम कितें जालें तें. हे रिप्लाय दिता हांकां हांवें कितें रिप्लाय दिवप रे बाबा. हे पंचायतीचें काम. पंचायतीको हितू फंड आहा पूल बांदपा इतको. पंचायत डोंट हॅव अ फंड टू हितू फंड आहा तेका पूल बांदपा इतलो. सोमारा खांडोळा देवळांतल्यो वस्ती चोरिल्ल्या चोराक पणजे पुलिसांनी संतोष कुमार परमानंद दास हाका अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या चोरान 17 ऑगस्टाक खांडोळा देवळांतल्यो 10 लाखां परस चड मोलाच्यो वस्ती चोरिल्ल्याची कबुली अटक केल्या उपरांत दिली अशें फोंड्या पुलिसांनी सांगलें. तशेंच उसगांव तिस्कार वाठारांत HDFC आनी कॅनरा बँकेची ATM यंत्रणा फोडून 500 मिटरां परस चड अंतराचेर व्हरून उडयला असो संशय फोंड्या पुलिशेन उक्तायला. कंटिन्युअस 2 चोरी व्हडले चोरी जाले. एक ATM थेफ्ट आनी एक खांडोळा गणेश मंदिर फोडलेलें. सो ATMाचे आमी अरेस्ट केलेलो आनी गणेश टेम्पल फोडला. तो मनीस आतां आमी ताब्यान घेतला. ताका पणजे पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो. ताचें नांव आसा संतोष दास म्हणून. ओरिसा सायडीचो भुरगो. सो हो संतोष दास हांव जेन्ना 2009-10 PI आसलो हांगासर तेन्ना पासून त्यांनी म्हापशा एका देवळान चोरी केल्ली. थंय ब्रागांजा हॉटेलान रावतालो तो आनी थंय वचून चोरी केल्ली. आनी तेची मोडस आसली की चोरयेच्या जाग्यार एक भाड्याच्या गाडयेन वचप आनी त्या टॅक्सीकाराक वा मोटरसायकल पायलटाक सांगप सकाळीं आपूण आपयता तेन्ना यो म्हूण त्या प्लेसीचेर आनी पॉश कपडे घालून स्कूटर बॅग बी घेवन वचप सुटकेस बी घेवन वचप थंय आनी मागीर कोण ना अशें पळोवन थंय चोरी करप. आनी मागीर त्या टायमार पर्टिक्युलर हेका आफोवप टॅक्सीकाराक आनी मागीर तेच्या वांगडा वचप तेणी. आनी ह्या आमच्या केसीन तशेंच केलां तेणी. पणजेच्यान टॅक्सी हायर केल्ली आनी रातच्या 11-11:30 सुमार येयला तो. येताना आमकां फुटेजीचेर दिसता तो. मागीर तेचे उपरांत तो सकाळीं 4:30 सुमार गेला आनी तो पणजे हॉटेलान रावतालो. पणजे चोरी केली तेन्ना पणजे पुलिसांनी अरेस्ट केली ताका. मागीर ते पुर्वरी कांय चोरी केल्ले त्यांनी थंय अरेस्ट केल्या. हो मनीस एकटोच चोरी करता आनी ऑल इंडिया भोंवन चोरी करता. साकारडा मदलवाडो वाठारांत सोनबा देसायाच्या बागेत येवन गव्यान धुमाकूळ घातला. ह्या बागेंतली सगळी पिकावळ गव्यांनी नश्ट करून उडयला. हो गवो पडिल्ल्यान बेसुद्द अवस्थेत आहा. ह्या गव्याचो उपचार सध्या चालू आसा अशी म्हायती रान खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या. फाटल्या कितलेशेच म्हयने ह्या गव्यांनी साकारडा मदलवाडो वाठारांत बागेत धुमाकूळ घालून पिकावळीचें बरेंच लुकसाण केलां अशें गांवकारांचें म्हणणें आसा. जागो उपलब्ध जालो जाल्यार दिवचले निश्चितच कला भवन उबारतले अशें उतर कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिलां. मराठी रंगभूमी दिसा निमतान दिवचल सम्राट क्लबा वतीन आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यात मंत्री गावडे मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. ह्या सुवाळ्यात राघोबा सातर्डेकर, प्रकाश नार्वेकर, शिवदास कवठणकर आनी शुभा वालावलकर दीक्षित हांचो सत्कार केलो. सुरवेक संगीत सौभद्र ह्या नाटकाचो प्रवेश सादर केलो. Gracias.
मला काही प्रॉब्लेम नाही आहे बालभवन कला भवन बांधण्यासाठी, फक्त अभाव जो आहे ती जागेचा. आणि जागा जर तुम्ही मिळवून दिली, जर तुम्ही मला दाखवलं की इथं हे जागा आहे, तर छोटस कलाभवन या बिचोलीसाठी उभारू, हे माझं या तुमच्या या व्यासपीठावरून आज तुम्हाला एक मागणं आहे, सांगणं आहे. मला माहित आहे की जिथली जेवढी आमची रवींद्र भवन आहेत किंवा राजीव गांधी कला मंदिर आहे, कला अकादमी या 1-2 महिन्यात तुमच्यासारखे लोकार्पण होणार आहेत. ह्या सगळी जी भवन जी आहेत, ती कलांची व्यासपीठ जी आहे, ते प्रत्येक गावी होणं सुद्धा आज अत्यंत महत्वाचं आहे. कारण देशाच्या जडणघडणीत किंवा जो गोवा राज्य जो आहे, तर नावलौकिक जर संपादन जर करायचं आहे, तर व्यासपीठ उभारून देणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे, ज्यातून आमचा गोवा राज्य आणि भारत देश प्रगतशील देश म्हणून आम्ही त्याला बनवू शकेल. एकमेकाचं सहकार्य, एकमेकाचा आधार, एकमेकाच्या हातात हात जर घातला, तर या सगळ्या गोष्टींचा अत्यंत महत्वाच्या आहे. त्यामध्ये सम्राट क्लब असू दे किंवा वेगवेगळी संस्था असू दे. डोंगरी वाठारात डोंगरी ते करमळे खाजन मेरेन 20 कोटी खर्च करून बांदिल्लो पूल कांय उपयोगाचो ना अशें आम आदमी पक्षाचो फुडारी रामराव वाघाचें म्हणणें आसा. सरकार नाका त्या कामाक पयशे इबाड करता. 2008 हो डोंगरी वाठारांतलो पूल बांदपाक घेतिल्लो. 2011 ह्या पुलाचें काम पुराय जाल्लें, पूण जोड रस्तो नाशिल्लो. GSIDCन ह्या पुलाचें काम चालू दवरिल्लें. ह्या वाठारांत शेती वेवसाय कमी प्रमाणांत जाता, जाल्यार हो पूल कित्याक जाय असो प्रश्न रामराव वाघान उपरासला. आता ह्या पुलाचें काम परत हातान घेतिल्लें आसा. ज्या पुलाक लागून शेती वेवसाय आनी सैमीक वाठार नश्ट जावपाक पावला आनी ह्या पुलाचो वापर लेगीत जावचो ना, जाल्यार ह्या धव्या हत्तीची गरज तरी कित्याक अशें रामराव वाघाचें म्हणणें आसा. People are just the politicians and government is simply pushing this project without thinking of what is the environmental consequences of this. Now if we are actually putting a lot of mud and other things, soil into the fields, cutting the mangroves or whatever, actually they are weeds, they have to be removed, but the way this is being done is, I think, damaging the eco-sensitive nature of this area. There are so many creatures living over there, and we are entering into a very eco-sensitive zone, and this has to be I think at this point government has to review this project, see if some other alternative, like we can stop this bridge only up to this point and have some steps so that you can step down, go to the other side, until and unless this thing is built properly. Otherwise there is no point where this, because there is no plan how this road will go ahead, who will be the people, who are the farmers who will benefit from this, all this, and spending around 25 crores, because I think the cost has escalated, spending around 25 crores and building a bridge when there is nobody to use this, or it will be misused. That is another fear. For so many anti-social activities, this bridge might be misused. So we have to avoid it. Waste of government fund and a lopsided development just for the sake of some egos of politicians. We have done this project, and now it is being pushed to show that it is completed, but it is of no use. So I think government has to seriously think on this. The representatives who are here, they have to question the purpose of this bridge and spend this money somewhere else instead of wasting this money over here.
सुमार 25 लाख खर्च करून उदका स्त्रोत खात्या वतीन शिरगांवचे श्री लयराय देवीचे पवित्र तळयेचो विस्तार करतले। सोमारा खासा सुवाळ्यात मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी ह्या कामाचो शुभारंभ केलो। ह्या वेळार उपसरपंच जयंत गांवकर, पंच वेदिका शिरगांवकर, आदले सरपंच भगवंत गांवकर, लयराय देवस्थानाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर तशेंच उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी आनी ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले। कंप्लीट करून दिवपाचें आवाहन हे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात तांकां कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगता बरे तरेन हो कार्य जे काम आसा ते बरी क्वॉलिटी मेंटेन करून हे काम जावपाक जाय। प्रत्येक फावटी आमी ह्या कामाचेर निरीक्षीत बारीकायेन लक्ष दितले आनी हो प्रकल्प कसो चलता हेजे आमी बारकायेन लक्ष दिवन पळयतले। तेन्ना देवीच्या ह्या प्रांगणान आयज देवी लयराईच्या कृपेन आमकां जे हे पद फावो जाल्लें आहा आनी ह्या पदाचो पूर्ण उपयोग ह्या पूर्ण गांवा खातीर करपाचें जे आमचें जे मनोदय आसा आनी त्या खातीर हे जी प्रकल्प हो आनिकूय विस्तारीकरण हेजें जातलें। हो जो एक बारीकसो प्रकल्प म्हणजे हे विस्तारीकरण आनी हेज्या नंतर आमी पंचायत फंडासून म्हणा किंवा गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत हो सबंद परिसर जो आमचो सुशोभीत करपाचें जे आमचें प्लॅनिंग आसा ह्या प्लॅनिंगान सगळ्या ग्रामस्थांचो सहभाग आनी सहकार्य तशेंच देवस्थान समिती, कोमीदास समिती ह्या सगळ्या समितींचो जर सहकार्य जर व्यवस्थित रित्या मेळ्ळें जाल्यार जो लोकांक जसो पद्दतीन जायो तसो पद्दतींतलो प्रकल्प हो मॉडिफाय करून सुशोभीकरण करून दिवपाचें आमचें मनोधैर्य आहा। फाटले 2 दीस पयलीं फोंडे कुर्टी हांगा अपघात जावन एकल्याक मरण आयलें। बेकायदेशीर रितीन व्हडले कंटेनर ट्रक रस्त्याच्या कुशीक दवरिल्ल्यान हो अपघात घडिल्लो। ह्या वाठारांत व्हड प्रमाणात बेकायदेशीर ट्रक पार्किंग जाता। रस्त्यार भरिल्ल्या कंटेनराच्या गाडयांक लागून जायते अपघात जाल्लेले आसा। हाची दखल घेवन येरादारी पुलिसांनी मुखेल रस्त्याचेर दवरिल्लो फांटो बंद केला आनी हाका लागून फाटल्या 3 दिसां सावन ट्रक पार्किंग बंद जाल्ल्याची म्हायती मेळटा। आमी सध्या हांगा ज्या जाग्यार कुट्टी आसा त्या जाग्यार मोठ्या प्रमाणात ट्रक पार्किंग केले वयताले। आमी जायत्या वेळार फाटले 15 ते 20 वर्सां ट्रक पार्किंगाचेर आवाज उठयल्लो पण केन्नाच हार्ड एंड फास्ट एक एक्शन जाली ना ट्रक पार्किंगाचेर। म्हाका खंयच दिसलें की हो मिडियन जो आहा पळय न्ही अनऑथरायज जो एज पर प्लेन नॅशनल हायवेच्या प्लॅनाचेर ना हो मिडियन एक भयंकर मोठो कारणीभूत आहा हांगा ट्रक पार्किंगा लागून। हांगाचें ट्रक पार्किंग चल्लां, हांगाचें एक्सिडंट करून जाल्लो आसा दॅट इज बिकॉज ऑफ दॅट मिडियन एंड इट मे बी क्लोज फॉर परमनंटली। की हो जर मिडियन पयलीं बंद केल्लो जाल्यार 2 दिसां पयलीं जो एक्सिडंट जावन म्हाजो फ्रेंड म्हाजो आमी गांवचो बाब अशोक नायक एक्सपायर्ड जालो तो एखादो वाचतलो आसलो। अशे कितलेशेच लोकांचे पांय गेले ते वाचतले आसले। ताका लागून म्हाजी मागणी आसा हायवे कडेन की जेन्ना तुमी कन्स्ट्रक्शन करता सायडीक बॅरिकेड्स करून वांगडा एरिया क्लोज करून उडया आनी ओपन मिडियन सोंपेपणी दवरूं नाका। कित्याक हे जे कारणीभूत जाल्ले पळय हे सगळे ओपन मिडियनाक लागूनच कारणीभूत जाल्ले आसा। ताका लागून ह्यान फुडें अश्यो घटना घडच्यो न्ही पूण तेजेर ताका लागून पब्लीक इंट्रस्टान फास्ट काम करचें। 53व्या इफ्फी महोत्सवाच्या फाटभुंयेर पणजे ESG तशेंच आयनॉक्स वाठारांत सध्या इफ्फीचे तयारीचें काम नेटान सुरू आसा। इफ्फीचो लोगो, इफ्फीचो मोड तशेंच सिनेमाची रिलां अशें मनमोहक डेकोरेशना सयत माकिनीज पॅलेस तशेंच इफ्फी कार्यालयाचें रंगप काम ह्या वाठाराची नितळसाण तशेंच हेर तरेची तयारी ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा। ह्या शिवाय हो वाठार लायटींनी झगझगीत करपा खातीर रोशनायेचें काम सध्या हांगासर सुरू आसा। इफ्फी जावपी हो वाठार आकर्शक करपा खातीर कामगार दीस रात हांगासर काम करतना दिश्टी पडटा। ह्या शिवाय इफ्फीच्या आयोजना विशीं खासा बसका तशेंच इफ्फीच्या हेर तयारी खातीर ESGचे कर्मचाऱ्यांची कामाची घाई हांगासर पळोवपाक मेळटा। गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर ह्या काळात इफ्फी महोत्सवाचें आयोजन दर वर्सा जाता।
कोरोना महामारी उपरांत अंदू हो महोत्सव परत आपल्या पूर्वस्थितीत आयिल्ल्यान अंदू इफ्फीची मजा सिने रसिकांक पयली भशेन अणभवपाक मेळटली. जाल्यार इफ्फीच्या फाटभुंयेर सिने रसिकांनी गोंयांत हाजेरी लावपाकूय सुरवात केल्ल्याचें सध्या चित्र दिश्टी पडटा. जगभरात फामाद आशिल्ली दोनापावला जेट्टी फाटली 6 वर्सां जाली नुतनीकरण आनी सुशोभीकरणाक लागून बंद जालेली आसा. आता 1 डिसेंबराक ह्या जेट्टीचे उक्तावण करपाचें थारायलां, पूण ह्या जेट्टीच्या पोरण्या भागाचें सुशोभीकरण सध्या आजुनूय करप चालू आसा. 1 डिसेंबर मेरेन हें काम पुराय जावप शक्य ना. जाल्यार दुसरे वटेन हेर राज्यांतल्यान शेकड्यांनी पर्यटक गोंयांत येवन दोनापावला जेट्टीक भेट दिता. पूण ही जेट्टी बंद आशिल्ल्या कारणान कांय पर्यटक आपल्या वाटेन परत वतात. गोंय सरकारान दोनापावला जेट्टी बेगोबेग उक्ती करून पर्यटकांक ह्या जेट्टीची भेट घेवपाक दिवची अशी मागणी पर्यटकांनी केल्ली आसा. जाल्यार ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर विचार करून जेट्टीच्या अर्धवट कामाचें उक्तावण करतले काय असो प्रश्न लोकांनी उक्तायल्लो आसा. नमस्कार. गोय राज्य हे पर्यटकांचे राज्य असल्या कारणान हांगासर जगभरातल्यान गोय पळोवपा खातीर लोक येतात. जाल्यार गोंयांतले खासियत अशे दोनापावल जेटी ही आख्खी जगभर फामाद जाल्ल्या कारणान जगभरातल्यान लोक येवन दोनापावल जेटी पळोवपा खातीर येतात आनी लोक नाराज जावन म्हणजे निराश जावन हांगासून लोक वयतात, परतून वयतात. आमकां दिश्टी पडटात लोकांचे इतलेच मागणी आसा की हांगासरली जी ब्युटी आसा म्हणजे दोनापावल जेटी पळोवपाक आमकां गोंय सरकारान बेगिनात बेगीन दिवची. आमी इतले पयसल्यान येवन आमकां हांगासरली ब्युटी पळोवपाक मेळना, ही जेटी आसा ती पळोवपाक मेळना. तेजे खातीरूच गोंय सरकारा कडेन एक तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा की बेगिनात बेगीन ही जेटी आसा ती त्याचें उक्तावण करून आमकां ह्या जेटीचो आस्वाद घेवपाक दिवचो. ह्या जेटीचो आस्वाद घेतले जाल्यार ह्या जेटीचें उक्तावण जातले 1 डिसेंबराक अशें गोंय सरकारान जाहीर केल्लें आसा. पूण खऱ्यांनीच जेटीचें उक्तावण करपा खातीर अर्दवट काम दवरून ह्या जेटीचें उक्तावण जातलें काय कितें असो प्रश्न लोकांनी उक्तायला. आम्ही नाशिकवरून महाराष्ट्रात नाशिकवरून आलेलो आहोत आणि येताना आम्ही त्या ठिकाणी गोव्याला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी जेटीवरती जाऊन ज्या ठिकाणी विविध सिनेमाच्या शूटिंग झालेल्या आहेत आणि त्या जेटीबद्दल खूप आम्ही ऐकून होतो. इथं आल्यानंतर आमच्या सगळ्यांची घोर निराशा झालेली आहे. तर महाराष्ट्राकडनं गोव्या सरकारला एवढं एकच निवेदन आहे की लवकरात लवकर ती जेटी त्या ठिकाणी ओपन करावी आणि या ठिकाणी पर्यटकांसाठी ज्या मोठ्या अपेक्षेने इतक्या दूरवरून येतात त्यांच्या आनंदामध्ये द्विगुणित करावा एवढी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. बेगिनात बेगीन या जेटीचे काम आसा ते करून या लोकांक या पर्यटकांक ताचो आस्वाद घेवपाक दिवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सहित वर्षा आश्वेकर. गोंयांत दिवाळेच्या निमतान वेगवेगळ्या वाठारांत आकाशदिवे सर्तीची कार्यावळ व्हडा प्रमाणात जावपाक सुरवात आसा. आयतारा मडगांव वाठारांत आकाशदिवे सर्तीचें आयोजन केलें. सर्तींत वांटेकार जावपाक थळाव्या तशेंच शेजारच्या वाठारांतल्या लोकांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या सर्तींत वेगवेगळ्या तरेचे आकाशदिवे पळोवपाक मेळ्ळे. आकाशदिवे पळोवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा. पळयात.
स्पर्धेच्या नावाखाला आपली परंपरा आणि पौराणिक कथेचो अर्थ बदलप म्हणजे आपल्याच परंपरेची विटंबना केल्ल्यासारखी जाता। गोंय राज्यात दिवाळेक नरकासूर प्रतिमा दहन करपाची परंपरा आसा, पूण तरी आसतना अंदू मडगांवां तुळशी लग्नाच्या दिसा म्हणजेच व्हडल्या दिवाळेक परतून एक फावट ल्हान नरकासूर म्हणजेच पिकेन नरकासूर नाचोवपाची सर्त आयोजीत केल्ली। खुद्द आमदार दिगंबर कामतीचो सुद्धा ह्या स्पर्धेत हातभार आशिल्लो। ही सर्त पळोवन धाकट्या दिवाळेक व्हडल्या नरकासूर आणि व्हडल्या दिवाळेक ल्हान पिकेन नरकासूर नाचोवपाची परंपरेक सुरवात जाल्या काय कितें असो प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण जाला। ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक। अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल। त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।